देव बरी सांज दिव आनी माय मोगाचो येवकार हे आयचे भेटेन जेन्ना नव्या वर्सान आमी भितर सरूंक वेता जेजू मुखार हे एक वर आमी सारतले मागण्यांतल्यान दिनवासणेंतल्यान जेजू सांगता नव्या वर्सान भितर सरूंक तयार जावया। भोव पवित्र संस्कारान जेजूक आमचे मदें येवकार दिवंक आमी गीत करुया W5। ओ पवित्र साक्रामेंतान आमचो स्वामी आमचो प्रभू आमचे मुखार हाजीर जाला। भोव पवित्र संस्कारान आमकां व्हडांतलें व्हड देणें दिता। संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसतलों ही भासावणी आमकां करता। दर दिसा दर घडये ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान आमचे पासत हाजीर जाल्ल्या ह्या सोमयाक आमचो नमस्कार, आमचे दिनवास, महिमा, वाखाणणी फावो। सगळे खालतिकायेन, सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान ताचेरूच नदर दवरून सगळीं आमी ताका आमची मान खोल भागावन नमस्कार करुया। नमस्कार
2020 हें वरोस सोंपत आयलें. आयज जावन आसा शुभ वेळ देवाक आर्गां दिवपाचो. हेंच मनान धरून आमी हांगासर एकठांय जाल्या. जेजूक आमच्या सांगाता घेवन खंयसरूय आमी चुकल्या जाल्यार हे वेळार आमी चुकीचें भोगसणें मागतल्या आनी देवा बापाक सगल्या बऱ्या खातीर आर्गां दितल्या. आमचो मोगाचो देव बाप आमचो मोग कोत्ता, आमचो गरजो शांती पावयता. कोविड-19 हे मारेकार पिडींतली आमकां सांबाळली. जायतीं आमची भाव भयणांक हे पिडींतली पेकोणी फावो जाली आनी थोडीं हो संवसार सोडून गेली. आमच्या बापान 2021 हे नव्या वर्साचें देणें आमकां फावो केलां. आमची मोनां संतोसतलीं, काळजां मुरगोडटलीं आनी आमचीं तोंडां वेगवेगळ्या बऱ्या आवण्यांनी उलासतलीं. पूण हातूंतल्यानूच आमच्या जिविताचें नवेपण बदलचें ना. बगर आमी आमच्या काळजा मनान नवेपणान भरून काडूंक जाय. आदलें चिंतप, आदलें उलोवप, आदली नदर आनी पोलके आवंडे सोडून दिवन आमच्या घोराब्यान आनी एकामेका सवे आमी जेजूचे गोवाय जावं वावरूंक गरज. काळीज आनी मन नवेपणान भरून जेजूचे गोवाय जावया. हें मनान धरून जेजूक आमी नमस्कार करुया. सगलो नमस्कार, सगली महिमा ताकाच पावो. आमची नदर भोव पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजूचेर थीर दवरून ताचें उतर आयकून ताच्या उतराचेर नियाळ करून ह्या नव्या वर्सान भितर सरूंक आमी आयतीं जाल्या. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां कितलो लागीं आसा. तो आमचे जिणेचो संतोश आनी उजवाड. तर ह्या वेळार खेरीत भाशेन देवाच्या उतरा उद्देशी तो आमचे लागीं उलोवंक रावता. सगळीं आमी उबीं रावया आनी देवाचें उतर ह्या वेळार एफेजकारांक बरयलेले चिटींतल्यान आमी आयकुया. म्हणटोच आतां हांव तुमकां सांगता आनी सोम्याच्या एकवटान असो तुमकां उलो मारता. ह्या फुडें आनीक विदेशां पोरी जिवूं नाकात. तांचें मन पोलकें तांच्या गिन्यानाचेर काडूक पडलेलो आसा. आपलीं काळजां तांणी निबोर केल्यान देखून तांकां स्वताची ओळख ना आनी ह्या पासत देवाच्या जिवितान तांकां वांटो ना. वायट कर्तुबांची सगळी लॉज आनी खोंत सोडून कामचारी जिवितान तीं बुडल्यांत आनी सगल्या जिन्सांची पोजडी कर्तुबां करीत आसात. क्रिस्ता विशीं असली शिंकवण तुमी घेवंक ना. कित्याक दुबाव विरेत जेजू सोवें आसा तें सोत तुमकां भरगटलां आनी शिंकयलां. म्हणटोच तुमचे आदल्या जिविताची चाल तुमी सोडून दिवंक जाय. खोट्या वोंडावण्या वरवीं पाड जायत वेता तें तुमचें आदलें पोरणें पातकी सोयम सोडून दिवचें. तुमच्या काळजाची
आनी मोनाची सारकी नवसरणी करात आनी देवाच्या सारक्याची रोचलोलीं ताका मानतात तसलें जिविताची आनी पवित्रायेची चलपी नवीं मनशां जायात. सगळी कडूसाण काळजांतली भायर घालात. राग आनी क्रोध मनान दवरूंकूच नाकात. बोब मारूं नाकात. जास्त्यो मारप बंद करात. सगळे तरेचें खोटेपण सोडून दियात. एकामेकांताय दोयाल मोवाल काळजाचीं जायात. क्रिस्ता सोवें देवान तुमकां बक्षिल्लीं तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बोगसात. देवाचें उतर हें देवाची वडकार. आमी आयकलां तें देवाचें उतर आमच्या काळजान ह्या वेळार खंचून दी. सगळीं आमी बसूया. जेजूचेर नदर दवरून ह्या उतराचेर आमचो विस्वास आमी घट करुया. फकत दुलपद आमी गायतले हांव थेवतां विस्वास सदांच तुजेर आमा शेळ्या गोवळ्या जेजू. थेवतां विस्वास तुजेर आमा शेळ्या गोवळ्या जेजू. थेवतां विस्वास तुजेर आमा शेळ्या गोवळ्या जेजू. जेजूचेरूच नदर दवरून ह्या उतराचेर ह्या वेळार आमचो नियाळ करुया. बागेवन पावलो एफेसकारांक आपली इच्छिटी उदेशी तांकां सोमयाच्या एकवटान रावून नव्या जिविताची चाल आपणावंक उलो करता. आमकांय जण एकल्याक तोच उलो. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां कितलो लागीं आसा. आमच्या फाटल्यान आमच्या फुडल्यान आनी सगळे कडेन तो आसा. पूण आमी कितलीं ताका लागीं आसा. हो संवसार आमकां ताचे सरशिल्लो पयस काडटा न्हय. आनी ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे आमी आमकांच विसरता. आमचे बेसार मायेन कुटुंबाच्या वांगड्यांक एक सारको मोग दिना. आमी आमचें जिवीत बेमर्यादीक आनी मोल नासलोलें केलां. आसिजेचो बागेवन फ्रांसीस भक्तिवन जिविताचो देखावो आमच्या दोळ्या मुखार दवरून पाप साहेब फ्रांसीस हाणें फ्रातेली तुती ह्या माताळ्या खाल एक नवी चीट बरोवन आमकां सगल्यांक शुभ वर्तमानाच्या दमदमीत परमळान आमचें जिवीत निटूंक तो उलो करता.
बंद आसलेल्या संवसाराचेर काळी कुपां हे ताचे चिटींतलो पयलो आवेसवोर जंय तो कुटुंबाच्या जिविताचेर नदर घालूंक आमकां आपयता. अ थ्रो अवे वर्ल्ड म्हणजे आमची दर एकल्याची संस्कृताय भायर उडोवप्याची जाल्या. असलो आमचो संवसार जाला. मनशां मदें एकामेका सवें हुस्को दाखोवपाचो आनी मान दिवपाचो हो व्हडांतलो व्हड कायदो आनीक उरोंक ना. भोव करून दुबळ्या पांगड्या सवें ह्या कायद्याची बेपरवा जाल्या. कुसव्यांतले भुरगे नाटक करतात वो जल्म दिवन तांकां भायर उडयतात. आमच्या जाणट्यांय सवें हीच वागणूक जाल्या. आमी जायत्या वस्तूंनी परवा नासलेलीं जावन इबाड करपाच्या राटींनी वाडल्यात. जशे परी कसलीच आमकां दूख जायनासतना कितलोच जेवणाचो इबाड. आमी जेवण आनी दुसऱ्योच वस्तू भायर उडयना, बगोर मनशांक पर्यान भायर उडयता. कोविड-19 हे पिडे समयार जायत्या देशांनी जाणट्यांक पयसायलीं. तांकां तशींच एकसुरपणान मरूंक सोडलीं. आमची असलीच वागणूक जाल्या काय? हे आमचें मन आनी काळीज हो संवसार चलयता तेच रितीन आमी चलता काय? सोमी जेजू क्रिस्त मिसाच्या समर्पणान आपल्या मासा रोगतान आमकां नवीं करीत आसता. पूण आमी नवेपणान भरता काय? इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची नदर भोव पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजूचेर दवरून ह्या प्रश्नाक आमच्या जिवितान जाप दिवंक प्रयत्न करुया. ह्या प्रश्नांक जबाब दिता आसतना जायते घडये वायट आमकां आमच्या दोळ्या मुखार दिसत. आमच्यो अशोक्तायो आनी चुकी देवा मुखार दवरुया. आमी केल्ल्या चुकींचो उगडास करून जेजूचें बोगसणें आमी ह्या वेळार मागुया. आमची थोडीशीं बोगसणें मागपाची मागणी आमी ह्या वेळार देवा मुखार दवरतल्या. पातक्या पातकिणीच्या मोगाळ इश्टा जेजू, आमचें जिवीत बदल, आमचें जिवीत बदल हो आमचो जबाब जावं दी. सोम्या जेजू, आमच्याच गोरोब्यान आमी एकामेकाक मान दिवंक ना. आमचेच राटींनी रावन एकामेकाची बेपरवा केल्या. आमी उजक्या बरीत जावंक नात. जबाब: पातक्या पातकिणीच्या मोगाळ इश्टा जेजू, आमचें जिवीत बदल, आमचें जिवीत बदल. सोम्या जेजू,
जिवीत वाडोवपाच्या वावरांत तुवें आमकां भागीदार केल्यात. पूण गो बायल कशी ह्या वावरांत आमचें एक मोन जावंक ना. रोचलोलें जिवीत आनीक नाका म्हूण दुवेसाची निभा घेवन तें भायर उडयलां. जबाब: आद्या पाथिनीच्या ओगाळिष्ठा जेजू, आमचें जिवीत बदलून, आमचें जिवीत बदलून. एक पूत वो धूव कशी घरांत वडिलांक फावो तो मान दिवंक विसरल्या. जबाब: आद्या पाथिनीच्या ओगाळिष्ठा जेजू, आमचें जिवीत बदलून, आमचें जिवीत बदलून. सोम्या जेजू, तुज्या आशिर्वादान आमचे कुटुंब जायत्या देण्यांनी भरलोले आसात. तरूय आमी व्हडले व्हडले समारोप करून जेवणाचो हिस्पा भायर इबाड कोत्ता. गरजेवंतांक दिवंक जातालें तें खाण जेवण आमी भायर उडयलां. आमी चुकल्या. जबाब: आद्या पाथिनीच्या ओगाळिष्ठा जेजू, आमचें जिवीत बदलून, आमचें जिवीत बदलून. पाद्रींचेर आनी माद्रींचेर जायते आड उलयलां. आमी चुकल्या सायबा. जबाब: आद्या पाथिनीच्या ओगाळिष्ठा जेजू, आमचें जिवीत बदलून, आमचें जिवीत बदलून. सोम्या जेजू, आमी तुका आनी एकामेकाक विस्वाशी रावून आसतना वेगवेगळे भाशेन गुप्ती बेमोर्यादेचें जिवीत जियेल्या. ही चूक आमी वळखून घेता. बोगोस आमचीं पातकां. जबाब: आद्या पाथिनीच्या ओगाळिष्ठा जेजू, आमचें जिवीत बदलून, आमचें जिवीत बदलून. म्हज्या जिवितान हें वायट कित्याक? हांवूच कित्याक सोंसतां? असले प्रोश्ट म्हजेर कोश्ट आयल्यात तेन्ना हांवें देवाक केल्यात. हे पोरी देवाची खुशी म्हज्या जिवितान हांव ओळखूंक चुकलां. जबाब: आद्या
आमचे भोंवतणी ह्या संवसारांत आनीक जायतें वायट घडलां. संवसारभर वा आमच्या भारतांत वा आमच्या राज्यांत, गोंयच्या राज्यांत ज्यो जायत्यो वस्तू वायट घडल्यात त्यो आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. हो एक ल्हानसो व्हिडिओ क्लिप जो आमच्या मुखार ह्या वेळार वाजतलो. ताचे वरवीं ह्या संवसारांत जें कितें वायट जालां ताचें बोगसणें आमी देवा लागीं मागुया. We begin in Australia, where the new year brings no relief from the catastrophe caused by bushfires. Almost looking like a nuclear bomb as it incinerated the forest, a tiny dose of water turning into a steam. Have you ever seen conditions as bad as this before? Indonesia's capital, Jakarta, is once again submerged underwater after heavy rainfall. The National Disaster Mitigation Agency has reported over 87 floods in Jakarta alone. The Taal volcano in the Philippines has thrown molten rock into the sky, triggering official warnings that a hazardous eruption of toxic gas may be imminent. नवे शेतकी कायद्यावेल्यान आंदोलक शेतकार 35 दीस जाले दिल्लीच्या शिमेर संपार. Global hot zones, the coronavirus spreading. Fears grow of a global pandemic. The number of cases of COVID-19 outside China has increased. A huge spike in cases in Italy. Hundreds of cases in South Korea. New cases reported. This was the first, coming just after 6 in the evening at Beirut's main port, sending up a plume of thick smoke. Beneath it, fires raging and flashes of light, filmed by nearby residents. None of them could have guessed what would happen next. A second massive explosion. Armenia and Azerbaijan, two former Soviet territories, have been locked in conflict for 32 years over a piece of disputed territory. There was a stalemate until recently, and now there's a chance that world powers may be thrust into this crisis that has already resulted in hundreds of deaths. गोवा इज डाइंग. कुछ दिनों पहले गोवा में एक काफी स्ट्रेंज विजुअल देखने मिला. 3000 से ज्यादा लोग रात को एक रेलवे लाइन पर ऐसे उतर आए. लेकिन क्यों? गोवा में ऐसा क्या हो रहा है जो हमें पता ही नहीं. गोवा के इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं जिनसे 35,000 to 80,000 के बीच पेड़ काटे जाने वाले हैं. बेसिकली इशू क्या है? गोवा में 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं. गोवा से कर्नाटका के रेलवे रूट को डबल करने का प्रोजेक्ट, एक नेशनल हाईवे रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट, एक 400 किलोवाट पावर ट्रांसमिशन राइट. गोवा का मौलम नेशनल पार्क और भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आज खतरे में है. ऐसे एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट पर क्या असर होने वाला है, ये जानने के लिए एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का एक रिपोर्ट बनाया जाता है. कितने पेड़ कटने वाले हैं, इसका बायोडाइवर्सिटी पर क्या इंपैक्ट होगा और इसे कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ मेंशन होती है. आज तक इन प्रोजेक्ट्स का EIA रिपोर्ट पब्लिक नहीं है. सेकेंडली, गोवा का पंचायत एक्ट उनके पंचायत को पावर्स देता है कि उनके एरिया में क्या कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ये वो डिसाइड कर सकते हैं. इन प्रोजेक्ट्स में इन सबसे अप्रूवल्स लिए ही नहीं गए हैं. इन प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस लॉकडाउन के समय मिला तो कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं है, एंड दैट्स रॉन्ग. एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा डैमेज करने वाला प्रोजेक्ट जब होता है तब उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है. रिफॉरेस्टेशन के लिए गोवा में इतनी बड़ी जगह है नहीं, तब उन्होंने कर्नाटका गवर्नमेंट से जगह मांगी. वाओ, यानी गोवा में डिफॉरेस्टेशन और कर्नाटका में रिफॉरेस्टेशन, ये कैसा लॉजिक है? नंबर 3, कितने लोग अपनी जान देंगे? क्या कोई अपनी लाइफ क्यों देखा है? अभी नहीं, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचते हैं. गोवा के स्टेट गवर्नमेंट की इस रिपोर्ट ने खुद प्रेडिक्ट किया है कि गोवा का टेम्परेचर 2050 तक 2 डिग्री से बढ़ सकता है.
अरे यार 2 डिग्री से क्या फर्क पड़ता है, एसी लगा देंगे। काश ये इतना सिंपल होता। गाडगिल कमेटी के इस रिपोर्ट ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि फॉरेस्ट एरियाज में ह्यूमंस के अनसस्टेनेबल एक्टिविटीज की वजह से केरला में सिवियर फ्लड्स आ सकते हैं, और पिछले 2 सालों से वही तो हो रहा है। और फ्लड्स का मतलब लॉस ऑफ लाइव्स एंड लाइवलीहुड। इस रिपोर्ट ने पूरे वेस्टर्न घाट्स को और 6 स्टेट्स को कवर किया था, इंक्लूडिंग द इकोलॉजिकली फ्रैजाइल गोवा। सगळें वायट आमच्या भोंवतणी घडलां आनी घडत आसा आनी घडूंक शकता हें जेजूच्या पांयाशी आमी दवरुया आनी आमकां सगल्यांक भोव करून आमच्या गोंयच्या सरकाराक, आमचे गोंयचे परजेक, उद्योगपतींक सगल्यांक ह्या वायटांतले निवार आनी बोगस म्हूण मागुया. ह्या वर्सान न्हयच फकत वायट पूण बरेंय घडलां. बऱ्यो घडयो आमच्या दोळ्या मुखार हाडून आमी खुशाल जाता. आमच्यो चुकी मानून घेवन आमी बरेपण जेन्ना पळयता तेन्ना आमी नव्या जिवितान, कुरपेच्या जिवितान भितर सरता. हेंच मनान दवरून आमचीं आर्गां देवाक ओंपुया. जायत्यो वस्तू ज्यो आमच्या जिवितान बऱ्यो घडल्यात त्यो देवा मुखार दवरून देवाक दिनवासुया, आर्गां दिवया. सौम्य जेजू, हें आख्खें वरोस 2020 खेरीत खायेचें जालें, तरी तुवें आमकां आत्मीक देण्यांनी भरली. आमचीं चिंतनां साकार जालीं, देखून तुका आमी गायता. सौम्य जेजू, तुवें आमकां बरी भलायकेन सांबाळली. कोविड-19 ह्या मारेकाड पिडेंतली वाटायली. ही पिडा आमचे कुडींतली तुवें भायर काडली आनी आमकां बरी केली. देखून तुका आमी गायता. सौम्य जेजू, कोविड-19 हे पिडये सोमोयार जायत्यांनी आमचे सवे हुस्को दाखयलो. कोविड सभेच्या फुडाऱ्यांचो आत्मीक हुस्को आनी सरकाराची जबाबदारी आमचे सवे. देखून तुका आमी गायता. Tuka no man, arga boman,
जेजू हें लॉकडावन जावन जायतेच नुकसाण आमचे भितर सरलोलें तरी आसतना तुवें आमच्या उदारपणाची आमच्या ल्हान वो व्हड वावराचेर आमच्या धंद्याचेर आशिर्वाद घातलोय देखून तुका आमी गायता सोम्या जेजू ह्या वर्साक फावो तो पावस दिवन आमकां बरी पीक फावो केले देखून तुका आमी गायता सोम्या जेजू कोविड स्थाना वरवीं आमचे फिरगोचेन नवी वांगड्या जाल्या खातीर तशेंच लग्न संस्कारां वरवीं नवें कुटुंब घडल्या पासत देखून तुका आमी गायता सोम्या जेजू आमची सृश्टी भलायकी दितलो वारो उदक जेवण खाण झाडां पेडां सुकणीं जनवरां फावो केले देखून आमी गायता सोम्या जेजू हो संवसार सोडून बापाचे वेंगेन गेल्यार आमच्या भाव भयणां खातीर देखून तुका आमी गायता सोम्या जेजू आमच्या तरणाटी वरवीं कुटुंबान समाजान आनी पवित्र सोबेत जायतें बरेंपण जाल्ल्या पासत देखून तुका आमी गायता सोम्या जेजू ओत्मीक वाटेन आनी वाड्याच्या आमकां मोगाल गोवली आमचो पाप साहेब बिस्म साहेब आनी यादनीक फावो केल्या देखून तुका आमी गायता
आनिकूय जायतीं बरेपणां देवान आमकां फावो केल्यात. ह्या संवसाराच्या मापाचेर आमच्या भारतांत, आमच्या राज्यांत आमकां जीं बरेपणां देवान फावो केल्यात ती ह्या ल्हानशा व्हिडिओ क्लिपान आमी पळोवया आनी देवाक आर्गां दिवया.
सगल्या देण्या पासत देवाक आमी आर्गां दिवन ताचो आशिर्वाद घेवन आमी नव्या वर्सान भितर सरतल्या. तो आमचें आयकता. होच विस्वास धरून सगळीं उबी रावया. जेजून आमचें काळीज आनी मन नवेपणान भरलां. आमची थोडीशी मागणी ह्या वेळार भोव पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजू मुखार आमी ह्या वेळार दवरुया. आमचो जबाब दर एका मागण्या फाटल्यान उचारून जातलो नवें काळीज आनी नवें मन आमकां दी सायबा. म्हणुया, नवें काळीज आनी नवें मन आमकां दी सायबा. देवाच्या नांवान सगल्या मनीसकुळाक एक सारको होक दिवच्याक वावराचें मोल ओळखून घेवच्याक आनी मर्यादीतपणान रावच्याक. तेच परी सगल्या भावा भयणींनी एकठांय जिवोवचें. हो संवसार मोगाच्या, शांतिकायेच्या आनी बरेपणाच्या तत्वांनी वाडोवचो. आमचो जबाब नवें काळीज आनी नवें मन आमकां दी सायबा. देवान आडवाल्लोल्या इनोसेंट जिविताचो जीव काडचो न्हय. जो कोण अशें करता तो आख्खें मनीसकूळ मारून उडयता. आनी जो कोण ह्या जिविताक मान दिता तोच संवसारांतलें मनीसकूळ सांबाळटा. जबाब नवें काळीज आनी नवें मन आमकां दी सायबा. गरिबांच्या नांवान कोण नासलोल्यांचो आनी एकसुऱ्यांचो गरजेंत हुस्को दवरचो. कित्याक देवान असल्यांक आदार दिवंक आमची जबाबदारी म्हूण दाखयलां. जबाब नवें काळीज आनी नवें मन आमकां दी सायबा. देवाच्या नांवान आनी सगलें जें फरमायलां तातूंतल्या बरे नोदरेन आमी जाणवीक मन आपणावपाची संस्कृताय स्विकारूंक फुडें सरचें. जबाब नवें काळीज आनी नवें मन आमकां दी सायबा. आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांनी आपले बरे गुणांचो पोरमोळ आनी देखीवंत जिविताचो जोगजोग सगल्याक शिंपडावंक तांकां आदार मागुया. जबाब नवें काळीज आनी नवें मन आमकां दी सायबा. कोविड-19 हे पिडे समयार आमचे दोतोर, नर्सी आनी भलायके खात्यांत वावुरतल्यांनी मोगान आपली सेवा दिल्या. तर तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. जबाब नवें काळीज आनी नवें मन आमकां दी सायबा. आनीकूय जायती आमची मागणी आसा ती ह्या वेळार आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. ह्या नव्या वर्सान तुका कितें जाय तें जेजूक सांग. ह्या नव्या वर्सान आमच्या गोंयच्या राज्याचेर, आमच्या सरकाराचेर, आमच्या लोकांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल आनी जाणवाय आमकां दी म्हूण मागुया. आनी ह्या सगळी आमची मागणी एक करून बरोबर आमी जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान आमकांच आनी आमची मागणी देवा मुखार उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सांगाता हो वेळ मागण्यांत सारूंक तुवें आमकां आयतीं केली.
आमचें काळीज मोन नवेपणान भरूंक तुवें आमकां कुरपा फावो केल्याय. सदांच आमी आमचो संबंद आनी एकवट तुज्या पुता थंय थीर गोट सांबाळूंक आमकां पवित्र आत्म्याचे घोटायेन भर. हे परी आमी एकामेकाक नीज भावार्थाचे गोवाय जावंक पावूं. हें आमचें काळीज आनी मोन दुसऱ्यांच्या आनी आमच्या कुटुंबांतल्या दर एका वांगड्या सवें उदार कोर म्हूण आमी मागता. हे मागणें आमी करता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. ह्या नव्या वर्सान भितर सरता आसतना आमी जेजूचो आशिर्वाद घेवन सुरू करतले. दिमी घालून जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमचीं काळजां मनां उक्तीं करुया. आमचे हात आमचे मुखार उक्ते दवरुया.
सगल्यांक तुमकां मायमोगाचो येवकार ह्या बलिदानान आनी पयली सुवातेर हे नवे वरोस तुमकां सगल्यांक शुभ जावं म्हूण आमी आवडेता. आमी आंकवार मारये बागेवन देवा मातेची दबाशीक परस आज समरुमता. तो मारयेक आमचे मदें धरून ह्या मिसाचे भेटेन देवाक दिनवासून किरीत भाशेन सगल्या आमच्या चिखलेच्या फिरगोसकारां खातीर आमी मागता आनी हे मीस तांचे खातीर आनी सगल्या कुटुंबा खातीर आमी भेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयण्यांनो, आयज आमी नव्या वर्सान भितर सरता. देवाच्या हातांतल्यान आमकां फावो नासतना आनीक एक वरस एक फुक्या देणें कशें मेळ्ळां. आयच्या दिसाचो विशय वाकाणी करीत परत गेले. सोडवणेच्या इतिहासान देवान आपले पोरजे सोवे जायती व्हड अजापां केल्यांत. ह्या व्हड विजमिता मदें देवान मनशा कुळा सोवे एक व्हड विजमीत केलें. तें म्हणल्यार मारयेक आपल्या एकल्याच पुताची आवय जावंक विंचून काडली. मारिया देवाची माता ही परब आयज आमची आख्खी पवित्र सभा समरुमता आनी वर्साचे सुरवातेकूच तिका एक नमुनो आनी आस्कारीन कशी आमकां दिता. कित्याक तिणें आपल्या जिवितांत देवाची सदांच खुशी केली. ताच्या उतराक ती खालती जाली आनी दर एके घडयेन देवाचें बरेपण पळोवन वाकाणणी करीत रावली. आमच्या जिवितांत देवान केल्ल्या सगळ्या देण्या पासत तांकां वाकाणुया आनी आमचें जिवीत एक जिवे वाकाणणेचें गीत मारये भाशेन करूंक आदार मागुया. हीच भावना मनान धरून बाबा भयणीनो, आज ह्या वर्साच्या सुरवातेक आमी देवाक वाकाणणी करतना आमी पयले सुवातेर पातकी म्हूण ओळखून घेवया. आमी जायते फावटी देवाक वाकाणूंक विसरल्या, आमी फाटीं सरल्या, शेळे मोळे आमच्या जिवितांत आयल्या. जायते फावटी देवान दिल्ली देणी आमी बरे तरेन आमच्या आनी पेल्याचे सेवेक वापरूंक ना. देवान आमकां ह्या वर्सांत किरीत भाशेन उदीक आनी उदीक वाकाणणेन भरूंक, देवान आमकां ह्या वर्सांत उदीक आनी उदीक आपल्या देण्यांनी भरूंक, देवान आमकां जायत्या वस्तू वरवीं आपली मोहिमा फाकूंक आमकां आदार मेळटलो. तर आमी जायते फावटी अनुपकारी जायना जावं पूण उपकारी काळजान आमचें जिवीत सारूंक ह्या वेळार देवा लागीं आमी आमकां काकलूत मागतना आमचे सवे जाल्ले चुकीचें बोगसणें मागून सगलीं बरोबर आमी म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
देवाची तूस देवाची महिमा आमी गावया. प्रार्थुया. सुर्गीच्या मोगाळ बापा, आमच्या कुडाचे केवस्तुरीक तिच्या अंकवारपण सांबाळून तुझ्या पुताची आवय जावं तुवें वेचून काडली आनी तिका आमची आवय करून दिली. तुवें आमकां फावो केल्ले देवोर ते आवयचे देणे ओळखून आमी सोमेश जेजूचे देखी पोरमोणे सदां तिका फावो तो मान आनी मोग दिवन आनी तेच देखीवन मायेच्या पावलांनी चलून जेजूचो कोरो पाटलो आमी करूंक बाबू. या आमी मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो दिव तुझ्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान शियेतान राजदूत चलयता सासणाच्या सासणान. लोकगोंडीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान मोइजेसा कोडे उलोवन ताका म्हणलें, आरोना आनी ताच्या पुता कोडे अशें उलय, इस्रायलाच्या पुता दुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो. तुमी तांकां म्हणटल्यात, सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामोलाचो पोरजोल तुजेर घालूं आनी तुका प्रसन्न जावं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामोल तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. हे पोरी इस्रायलाच्या पुता दुवांचेर म्हजें नांव घेतलीं आनी हांव ताचेर आशिर्वाद घालतलों. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब, कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. सगलीं म्हणुया, कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मुनीस प्रितुमेर तुजो वाटो अळकतले. तूं एकलो सर्वंडार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब, कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. राष्ट्रां मुरगोटूं संतसाची गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय पोरमोणे जोटी करताय, निती पोरमोणे करताय परजांची मुनसुबी.
प्रितमूच्या राष्ट्राचेर राजवट चलयताय. जबाब कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. वागयोन पावलून गालेसेकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, नेमलोलो काल बोल्ल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके ओस्तोरेक जल्मलो, समूर्ती काल जल्मलो आनी समूर्ती काल आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत धुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मारतलो आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय, देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटूच दायजीय केला. देवाचें उतोरें. जायते फावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागान प्रवाद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. तुमचे सवे आसू. लुका पोरमुळे येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आनी वेगी वेगी वच जाल्यार मारिया, जुसे आनी कावणेन दवरलेलो बाळूक गवण्याक मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोलें ताचें सोत तांकां गमून आयलें. आनी गवड्यांनी तांकां सांगली ती खबर आयकून सगलीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजांत घडोवन सांबाळटाली. आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगलें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाची वडवीक आनी वाखाणणी करीत गवडी परत गेले. बाळकाची सुनोत करूंक 8 दीस भरतूच तो आपल्या आवयच्या कुसव्यान संभोवच्या आदींच देवदूतान सांगलोलें तशें जेसू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाड बाबा भयणीनो, सगले आमी आज खुशाल कित्याक एक नवें वरस देवान आमकां दिलां. सगले आमी खुशाल कित्याक देवान आमकां सगल्यांक हांगासर हे मिसाचे समारंभेन वांटो घेवंक आमकां सोयीक दिला. सगले आमी देवाक वाखाणटात कित्याक हे वर्साचे सुरवातेक आमी देवाक तुस्त गावंक
आनी ताची वाखाणणी करूंक ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. आनी हे वर्साचे एक सुरवातेक आमी किरीत भाशेन पवित्र सभा बाग्योंत मारिया देवा मातेची परब आज करता. 1974 वर्सा आमच्या पाप साहेबान पॉल 6व्यान ही परब किरीत भाशेन स्थापून दवरली आनी ते मेरेतान आज पर्यंत आमी बाबा भयणीनो बाग्योंत मारिया देव मातेची परब करता. आमी सगळीं जल्मता बाबा भयणी ह्या संवसारांत आनी आमच्या आवय बापाचे कितें ना कितें तरी आमकां आसणे, आमकां गूण आसतात व आमकां तांचें रूप कितें ना कितें दिश्टी पडटा. एक भुरगें जल्मता तेन्ना दुसरी ज्या भुरग्याक पळयतात तेन्ना म्हणटात ताचें कपेल ताच्या बापाय भाशेन दिसता, ताची तकली आनी ताचें तोंड बापाय सारकें, ताचें नाक आवय सारकें अशें म्हणटात. एक तरणाटो म्हाका म्हणटालो, म्हाका तर उबो करीत जाल्यार हांव म्हज्या बापायचो आनी आवयचो रूपकार. म्हजें तोंड पळयल्यार ओद्दे वाटेन हांव बापाय सारको दिसता, ओद्दे वाटेन हांव आवय सारको दिसता. जशें आमी व्हड जाता तेन्ना आमी जायते फावटी रागिश्ट जाता, मोगाड जाता. आमी म्हणटा तो ताच्या बापाय सारको रागिश्ट जाला. जरी तर आमी भुरगें सुबेज उलोवंक लागले जाल्यार आमी म्हणटा तो आपले आवय सारको सुबेज उलयता. बाबा भयणीनो, आतांची भुरगीं आमी आदल्या काळार मेजार बसून जेवणाक बसता आसतना कितें तरी आमी कशे तरेन आमचे शिस्तचार, आमचे खाण पिवण करचें, आमचें जिवीत कशें सारचें, आमी कशें उठचें, आमी कशें बसचें हें सांगतालीं आवय बापूय. आतांच्या भुरग्यांक बाबा भयणीनो सांगपाची गरज ना, कित्याक जें कितें आवय बापूय करता तें भुरगीं करतात. जरी तर एक बापूय आपूण दिसपोटी आपल्या घरांत लेट येता, आपूण दिसपोटी हेर वस्तू लेट करता जाल्यार भुरगीं ताची वेळार करूंक पावनात, तिवूय सगल्यो वस्तू लेट करतात. जरी तर एक बापूय आपल्या घरांत, एक आवय आपल्या कुसनांत वावर करता आसतना सगळोच कचरो भायर उडोवचे बदलेक तुवें जमा करून दवरता. सगळें समज किचन तिचें मेळें आसता, सगळो समज रोप कुसलेलो आसता जाल्यार भुरगीं तशीं आपले सगळे हातून पांगुरप, दुसरे कपडे आपले ती मेळीन दवरतात. जशी आवय बापूय करतात तशीं भुरगीं शिकतात आनी भुरगीं करतात अशें म्हणटात. बाबा भयणीनो, आमी पवित्र पुस्तकाचेर नदर मारल्यार आमी सगळ्या चारूय आमचे जे आसात, जावं मातेव, लुकास, जावं जुआंव, जावं आमचे लागीं आसा तो मार्कू, ह्या चारूय शुभ वर्तमानाचे आमी नदर मारले जाल्यार आमकां मारयेची खबर कांयच मेळना. बोलते जाल्यार आमकां जेजूची खबर आनी ताणें केल्ल्या वस्तूची आमकां खबर मेळटा. अ ट्री इज नोन बाय इट्स फ्रुट्स अशें म्हणणें आसा बाबा भयणीनो. वय, जेजून जितल्यो वस्तू आपल्या कार्यान केल्यो त्यो सगल्यो वस्तू ताणें मारये कडच्यान शिकून घेतल्यो अशें आमच्यान म्हणूंक जाता. जरी तो जेजू एक शिस्तचाराचो मनीस जालो, जरी तो जेजू एक मागण्याचो मनीस जालो, जरी तो जेजू एक सेवे चाकरेचो जालो, ह्यो सगल्यो वस्तू ताणें आपल्या आवय कडेन शिकल्यो. पयले सुवातेर मारिया आपल्या जिवितान देवाची वाखाणणी करूंक आनी देवाची तुस्त करूंक सदांच विसरली ना. आपल्या जिवितान सदांच देवाक ती वाखाणूंक पावली. आपल्या जिवितान देवाक ती सदांच मोहिमा दिताली. जेन्ना तिका गाब्रिएल देवदूत तिचे सोशी आयलो आनी देवाची आवय जावची म्हूण तिचे लागीं प्रार्थून मागले तेन्ना पयलीं ती घाबरली, पूण ह्या देवाच्या उल्याक तिणें सगळे खालतीकायेन वेंग मारून वयकार दिलो आनी देवाची आवय ती जावंक पावली. तिणें दिल्लो हो सोडवंडार बाबा भयणीनो आमकां फावो जालो, देखून मनीसकूड आज पासून देवाची भुरगीं म्हणून आपल्याक पावली. आमकां कितें भाशेन हे मारयेन कशे परी आपल्या जिवितान देवाची वाखाणणी करची तें आमकां तिणें शिकयलें. खालतीकाय कितें
ते आपल्या जिविता वरवीं मारयेन दाखोड केलें. दुसरी वस्त मारयेन आपल्या जिवितान केली ती म्हणल्यार मागणेची वस्त. जेन्ना आमी पळयता आमच्या सोडवणीच्या इतिहासान 2 वेळार आमकां मारिया मागणी केलेली आनी बोव करून चतुरायेन ती मागणी देवाक तुस्त करतली आमकां फावो जाता. पयले सुवातेर जेन्ना गाब्रिएल देवदूत तिका भेट करूंक येता मागण्यांत ती आसता आनी असल्या वेळार ताका खिरीत भाशेन मारिया मागणी केलेली मेळटा आनी देवदूत तिका ती देवाची आवय जावची आसा म्हूण कोडीत करता. दुसरे सुवातेर शिसांक घेवन सेनाकल म्हणलेले सुवातेर बाबा भयणीनो ती मागणी करता आनी पवित्र आत्मो उज्याच्या आगट्याच्या रुपान शिसांचेर आनी मारयेचेर देंवता. सोडवणीच्या इतिहासान आमी पळयता मारिया खिरीत भाशेन मागणेची ओस्तरी कशी जियेता. हे मागणें ती आपल्या पुताक शिकयता. आमी जेजूचेर नदर मारल्या. जेजू खंयचेंय कार्य करूंक वेता तेन्ना मागणें पयले एक एकसुरे सुवातेर तो करूंक वेता. जावं आपल्या तुय बुकेन आसलेल्या शिसांक तो जेवण वांटता तेन्ना, जावं कोणाक आर जालेल्या मनशांक तो बरो करता तेन्ना, जावं तो खोडकारांक बरो करता तेन्ना, जावं तो कसली शिकवण दिता तेन्ना पयले सुवातेर जेजू मागणें करता. मारयेन आपल्या पुताक मागणें कशें करूंक शिकयलें हें तिणें पयले नमुनो कशी ती जाली. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो मारयेन आपल्या जिवितान सेवा चाकरी केली. जेन्ना गाब्रिएल देवदूतान तिका सांगलें तुजी मावशी भयण आतां 6व्या म्हयन्याच्या एस्तादार आसा, आपल्याचें चिंतून आसतना आपले मावशे भयणीची सेवा चाकरी करूंक दावी ती गेली बाबा भयणीनो. आनी जेन्ना एलिझाबेथीन तिची भेट केली तेन्ना बाबा भयणीनो तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथीन म्हणलें केदें व्हडलें भाग म्हाका म्हज्या सोम्याच्या आवयन म्हाका भेट करचें. बाबा भयणीनो जेजून आपल्या जिवितान हें आपल्या आवय कडेन शिकलें. दुसऱ्यांची सेवा करतना जेजू सदांकाल सेवेंत रावलो. जावं ते कोडकार आसलेले, जावं ते समाजान भायर आयलेले, जावं ते पातकी मनीस, जावं ते पोरदुआराक सांपडलेल्यो वस्तोऱ्यो, जावं ते अनाथ मनीस, जावं ते कोड फुटलेले मनीस, जावं ते कोण नासलेले समाजान भायर आयलेले असल्या मनशांची सेवा जेजून केली. इतलेंच न्ही बाबा भयणीनो, पयले सुवातेर आपूण गुरू जावन आपल्या शिसांची ताणें पांय धुवन सेवा केली आनी जें आपूण कितें करता तें आमकांय करूंक ताणें आज्ञा दिली. बाबा भयणीनो आज आमी ह्या नव्या वर्सान भितर सरता. हें नवें वर्स आमकां किरीत भाशेन पयले सुवातेर आमी मारयेक भेटयता. मारिया आमी देवा मातेची किरीत भाशेन आज परब करतना आमकां बाग ही आमची खरेंच देवाची माय म्हणून, कित्याक तिच्या जिवितान ह्यो तिनूय वस्तू तिणें खालतीकायेन केल्यो. पयले सुवातेर देवाक तिणें वाखाणलें. आपले खालतीकायेन सगळे देवाची आज्ञा तिणें पाडली. बाबा भयणीनो आमी नव्या वर्सान भितर सरता. आमी हें नवें वर्स आमकां दिलां देखून देवाक वाखाणुया. सगळें बरेंपण आसा तें आपणावया. दुसऱ्यांची सेवा आमी करता आसतना अदीक आनी अदीक देवाक आमकां हें आनीक एक वरस दिलें, आनीक एक देणें आमकां फावो केलें देखून देवाची वाखाणी आमी करुया. दुसऱ्या मनशांचे आमी नसाय करची न्हय, दुसऱ्या मनशांचे आमी वायट चिंतचें न्हय, दुसऱ्या मनशांच्यो खबरो आमी करच्यो न्हय, दुसऱ्या मनशांक आमी खाला उडोवचें न्हय, दुसऱ्या मनशांक आमी किणचें न्हय अशें आमी ह्या नव्या वर्सान निश्चय करुया. दुसरी वस्त बाबा भयणीनो मारयेन केली ती जावन आसा मागण्याची मनीस ती जाली. आमच्या जिवितान बाबा भयणीनो गेले ते वरस जावन आसले आमकां एक मारेकार वरस. जायतीं आमची बाबा भयणां हे महामारीक सांपडून मरून गेलीं बाबा भयणीनो. थोड्यांक कडेन सोयीक मेळूंक ना मागणें करूंक. आमी बाबा भयणीनो नव्या वर्सान निश्चय करुया मागणें अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितान आमी करूंक, मागणें आमच्या कुटुंबांत आमी करूंक, मागणें आमच्या समुदायांत आमी चलोवंक, मागणें दिसपोटी ह्या आमचे फिरगोजेन येता आसतना देवा मुखार खालतीकायेन मागण्याची मनशां जावंक आमी वावरूंक.
आमी बाबा भयणीनो जायते सोयीक आमकां मेळटा देवाचें उतर वाचूंक, आमकां सोयीक मेळटा देवाच्या उतराचेर नियाळूंक, आमकां सोयीक मेळटात ओगेपणान रावंक. ह्यो सोयीक आमी विबाडचो न्हय. ह्या नव्या वर्सान आमी निश्चय करुया, खरेंच मागण्यांक आमी प्रथम जागो दितले. मागण्या उद्देशी देवाक अदीक आनी अदीक लागीं येवंक आमी वावरुया. मागण्या उद्देशी देवाची आमी सेवा करूंक, मागण्या उद्देशी देवाचे शीस आमी जावं, मागण्या उद्देशी देवाचो उपकार आमी दुसऱ्यांक दिवंक वावुरतले म्हूण निश्चय करुया. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, मारयेन दुसऱ्यांची सेवा केली. तिच्या पुतान बाबा भयणीनो आमकां आज्ञा दिली, जसो तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. बाबा भयणीनो, कसो आमी आमच्या पेल्याचो मोग करतले? जेन्ना भायर आयलोले मनीस आसात, जेन्ना आमच्या समाजान नाकारलेले मनीस आसात, जेन्ना आमच्या समाजान जी पिडेक सांपडल्यान, जेन्ना आमच्या समाजान गरीब आसात, जेन्ना आमच्या समाजान कोण नासलेलीं अनाथ भुरगीं आसात, असल्या आमच्या बाबा भयणाची सेवा चाकरी करूंक आमी मुखार सरुया. आमकांच कितें उणें करून बाबा भयणीनो ह्या आमच्या बाबा भयणाक फूल ना पाकडी दिवंक आमी फुडें सरुया. जायते फावटी आमकां आगोड बाबा भयणीनो, आमचे लागीं सुबेज आसा तें आमी बाबा भयणीनो भायर उडयता. आमचे लागीं कितें सुबेज जेवण जाता तें बाबा भयणीनो चिंतिनासतना आमी विबाडटा. आमचे लागीं कितें सुबेज कपडे आसात ते बाबा भयणीनो आमी उजो घालता. आमकां उणें करून दुसऱ्यांक दिवंक, दुसऱ्यांची सेवा करूंक आज आमी वावरुया. बाबा ह्या नव्या वर्सान हो तिसरो निश्चय आमी करुया. कित्याक तेन्नाच की अदीक आनी अदीक फळादीक, तेन्नाच की जेजूची पाटलावदारां, तेन्नाच की मारयेन आमकां देख दिल्या, तिका तर आमी आमचो नमणो करता जाल्यार ही तिची किरीत भाशेन एक गूण आमी आमचो करूंक वावरुया. तर आयचे दिसा बाबा भयणीनो, ह्या नव्या वर्सान भितर सरतना आमकां हे 3 वस्तू आमी मागून घेवया. पयले सुवातेर आमी सगळे खालतिकायेन आमी आमच्या जिवितान देवाक वांकडणी करूंक. दुसरे सुवातेर आमच्या जिवितान आमी मागणी अदीक आनी अदीक रुचीन तें आमी करूंक, देवाचें उतर वाचून आमी नियाळ करून आमचें जिवीत सुदारूंक. आनी तिसरे सुवातेर सगळ्या समाजाक बरें हाडूंक. जंय अत्याचार आसा, जंय बाबा भयणीनो समाज आमचो बिगडत वता, जंय बाबा भयणीनो समाजान आमची बाबा भयणी नाकारलेली आसात, जंय बाबा भयणीनो आमच्या समाजान कोण पडूंक ना, असल्या बाबा भयणांची सेवा चाकरी करूंक आमी फुडें सरूंक. तर मारयेक फुडें धरून ही कृपा आमकां मागून घेवया आनी अदीक नेटान जेजूची शिसां कशी ताचें राज हाडूंक ह्या संवसारांत आमी मागुया. हीच कृपा आमकां सगल्यांक मेळूंक, हीच कृपा आमी सगळीं तेच मारयेचे विणवणेन बापा लागीं आमकां सगल्यांक मागून घेवया. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो बाबार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सूर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीचार उसणारा, तो पवित्र आत्म्या वरवीं घोड मावलो, अकबर मरीतान सोलमलो, पोस पिलाता काल ताणें कोस सुसले, ताका कुस्सा सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो शिवून जालो, स्वर्गात सोडलो, सूर पदवीदार देवबापाच्या उसव्याक बसला, तुयतान शिव्यांनी मेल्ल्यांची मुलसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबीक, भक्तांचो एकतार, पातकेचे भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, देव जावन आसा आमचो दयाळ, देव जावन आसा आमचो मोगाळ. ह्या नव्या वर्सांत सगल्यांक आमकां अदीक आनी अदीक सांबाळूंक आनी राखूंक आनी आमच्यो गरजो ताणें आमकां दिवंक किरीत भाशेन आमची थोडी मागणी ह्या वेळार त्याच बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलोले पोरजेक दिसा दिसपोटी मागण्याच्या जिविता वरवीं देवाक नमस्कार करूंक
आनी वाखाणणेची पोरजां घडून हाडूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बळ दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणियां आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दर एका नागरिकाक आपल्या अंतस्करणा प्रमाणे देवाक बोजूंक सगळें सोंपेपण दिवन आनी आमचो देश देवा आनी पेल्याच्या मोगान बदललो जावंक पावूंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची आमचे घराबे दिनवासनेची मंदिरां जावन आवय बापूय भुरग्यां मदें उपकारी मन अदीक वाडूंक आनी आख्खो घराबो देवाच्या मोगाचो आनी कुशे प्रमाणे चलतलो जावंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची ही पेस्त पिडा बेगीन सोंपून आनी देवाचो आशिर्वाद दोतोर नर्सी आनी भलायके वावराडी हांचेर भरपूर पडूं म्हूण आनी हें नवें वरोस आमकां सगल्यांक कृपेचें जाव म्हूण मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची आमच्या गांवांत भोव करून आमच्या वाड्यांनी मरून गेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांक सासणाचो विसो दिवन सुर्गीचें सूख फावो केल्या म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची आज आपलो लोग्नीक वार्षिक दीस समोर उमता ते आमच्या बाबा भयणां खातीर तशेंच आयच्या दिसा जल्मलेल्या सगल्या आमच्या बाबा भयणां खातीर देवान तांकां आशिर्वादान भरून बरे भलायकीन सांबाळल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासकी मागणी देवा बापा मुखार आमी दवरुया. भोव सुर्गीच्या बापा तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्या आमकां ती फावो जाल्या तूं दी म्हूण आमी खालतिकायेन मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोशा बाबा भयणीनो ह्या मोशा आनी तुमचें बलिदान
सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसले सामून मागात. तुमच्या हातांतले पयलार आपल्या मनाकारी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या सूर पदवीदार बापा बरें तें सगलें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. वागून देव मातेची दबाजीक परोप आमी संतोशान समोरुमताव. तिचे विणवणेन तुवें सुरू केल्याय तें कुरपेचें काम तूंच शेवटाक पावय म्हूण आमी मागताव. आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सूर विस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची कारसा उबारूया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी सासनाचे देवा सूर काळी आनी सूर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाची माय जाल्ली निती आंकवार मारेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती पोरगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुजे एकलेच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनोदान आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासा कुराक. बाबार्ताचो गूट
porgotuya. Gesù bello, Gesù vivo sarà, Gesù dobbiamo tono. Gesù bello, Gesù vivo sarà, Gesù dobbiamo tono. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखार समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखामोल पुडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन दवरता आनी सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या जिवितांत देवाची वाखाणणी तुस्त आसूंक, आमी मागण्यांत आमचें जिवीत सारूंक आनी आनी अदीक दुसऱ्यांची सेवा करूंक आमकां बोड मेळूंक जेजून शिकयलेले मागणे सगळे आमी हात जोडून सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां दिवा. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो अशें नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजे येता राजूच चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. दिसपोटी आमकां मागण्यांत आमचें जिवीत सारूंक आनी दुसऱ्यांची सेवा करूंक आपयता असतो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी.
आत्मीक कुन्या खातीर मागणी मोगालाची येसू मोगालाचे येसू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता आशेता हे घोडे हे घोडी तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारान घेवन शकना म्हणटोच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या तूं काळजान म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजूं हांव तुका हांव तुका वेंगयता वेंगयता आनी आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं केदीच वेगळी जावं म्हाका दिवं म्हाका नाका दिवं नाका आमेन आमेन
तुझी बोरे बोरा कुशिनिया तेल्या तुझो गोलीत सोबून दिसतेल्या तुझी पृथ्वी बोलना खुशी बोलतेल्या तुझे उद्गार दुनिया खुशी प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, बाग्यो सदां अंकवार मारीक तुझ्या पुताची आवय आनी पवीस सोबेची माता म्हूण आमी पाचारता आनी ह्या तिच्या पोरबे दिसा तुका दिनवासूंक सर्गीच्या जेवणांत संतोशान आमी वांटो घेतला. हे जेवण आमकां सासणीक जिविताक उपकारोशें कोर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया सगळीं. भाव भयणीनो, नव्या वर्सान आमी भितर सरल्या 2021 वर्स. 2020 वर्स 2020 काबार जालें आनी 2020 वर्साक आमकां जायते कडेन दूख बोगलां, जायती भिरांत आयल्या, जायते दुबाव आयल्यात. आतां ते फाटीं उडोवपाक जाता तितलो प्रयत्न करुया. हेंच करूंक तुमकां आयज सगल्यांक आंकवार मारीच्या सांगाता देवा मातेच्या परबेक ह्या नव्या वर्सान भितर सरता आसतना सगल्यांक तुमकां हॅपी न्यू इयर परतून म्हणल्यार जाता म्हाका. ह्या नव्या वर्सान भितर सरूंक आमकां आयज आदार केला तांकां आमी सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमच्या पातकुराच्या नांवान तशेंच म्हज्याय नांवान आयज आमचे बराबर आहा फादर बर्नर्ड, पालोटी होम टावन. तांच्याय सगल्यांच्या नांवान आमचे क्रिश्चन ब्रदर्स आसात तांच्याय नांवान, तशेंच आमच्यो सिस्टरी आसात कार्मल सिस्टर्स तांच्याय नांवान तुमकां सगल्यांक ही परबी पाठयता. आमच्या फाब्रिका आनी आमची PPCच्या वांगड्यांच्याय नांवान तुमकां सगल्यांक ही परबी पाठयता. ही सगळी मांडावळ करूंक जितल्याय जाणांनी भार घेतला तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसाक तेच भाशेन आमची
लिटर्जी तयार करूंक आमचे लिटर्जी एनिमेटर्स वावुरल्यात तांकां वाचपां करूंक मुखार सरल्यात तांकां आमकां गायनां करूंक आदार दिल्ले आमच्या गायन मंडळाक तशेंच ट्रान्समिशन करूंक आमकां आदार दिल्ले आमची ट्रान्समिशन टीम खेरीत भाशेन आमी दिनवासतांव बाब क्रिफ्लॉन जाणें आमकां हो कॅमेरा घालून आनीक सॅनफर्ड जाणें आमकां भायर स्क्रीन घालपाक आयज आदार केला चिकाली स्पोर्ट्स क्लब हांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी सगल्यांक तुमकां हो बरे भाशेन मांडावळ सांबाळूंक तुमी तुमचो सहकार दिला जावं तुमची नांवां दिवन आनीक वेवस्थीतपणी ह्या मिसाचे भेटेन आयजूच न्हू पूण ह्या सगळ्या दिसांनी वांटो घेवंक तुमी जायतो प्रयत्न केला देखून तुमकां सगल्यांक शाबासकी आमचो साकिस्तांव फ्रांसीस भार घेवन वावुरता सगल्यो वस्तू बरे भाशेन जाग्यार दवरूंक ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा इगोर साफ करूंक जाणी आयज आदार दिला तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा तर आमी ह्या आख्खे वर्सभर जाता तितली जागृत रावंक एक उलो जायत्यो वस्तू आमी आतां नव्या वर्सान करपाच्यो आसात जायते आमी जागृताय सांबाळपाची गरज आसा बो करून आमची तरणाटीं जायती जागृताय तांणी सांबाळल्या आनी ह्या नव्या वर्सांतूय आनिकूय जागृत रावपाची गरज पडटली तर तांचे बरोबर तुमकांय सगल्यांक ही जागृताय सांबाळूंक अलर्ट रावंक जाणा जावंक म्हायती घेवंक आनी ह्या प्रमाणे आमचें गोंय सांबाळूंक आमचो गांव सांबाळूंक जाता तितले तुमी प्रयत्न करूंक ह्या नव्या वर्सान आमी तुमकां आवडटा आमच्या सगल्या भुरग्यांक बो करून जीं आपली शिकप करतात आज पासून घडये ऑनलायन क्लासीस आनी ऑनलायन एग्जाम्स आतां मुखार रोखडीच ऑफलायनूय जातली तर ह्या सगल्यांक तांणी बरे भाशेन एडजस्ट करपाक तांकांय आमी ह्या नव्या वर्सान बरें आवडटा सकाळीं 3 मिसां जातलीं 7:30 वाजता पयले मीस कोंकणींतल्यान जातले 9 वाजता इंग्लिशींतल्यान मीस जातले आनी 10:30 वाजता कोंकणींतल्यान तिसरें मीस जातलें तर सायबीण मांयचे म्हजो 3 भाव भयणीनो आमी फुडें सरता आसतना आनीक एक फावटी तुमकां सगल्यांक उलो मारता जागृत रावूंक बाराबोर रावूंक एकठांय रावूंक आनी भियेनासतना फुडें सरूंक तेच बरोबर आमी सगळीं जाणां आतां कोवीड-19 आतां दुसऱ्या पांवड्यार चडलेलो आसा आयच्या दिसाक जशें तुमकां मॅसेज धाडून सांगलेलें मीस जाल्या उपरांत थोडेंच पार्टी करूंक आयज वचना जाल्यार बरें जंय क्रावडेड प्लेसीस आसात आमची सुवय वर्साच्या वर्साक ह्या वर्साक 1 वर्स आमी वचना जाल्यार कांयच जावचें ना पूण वचत आनी आमी आमचो जीव रिस्कार घालप जाल्यार हें बरें जावचें ना देखून जाता ते भाशेन आयज क्रावडेड प्लेसीस आसात थंयसर पार्टी करूंक आयज वचना जावंक आमची विनंती तुमकां घरा वचून एकामेका बराबर बरींच नाचात बरींच एन्जॉय करात आनीक ह्या नव्या वर्सान सुरक्षीत सगळीं आमी भितर सरुया एकामेकाकूय सुरक्षीतपणी भितर सरूंक आमी आदार दिवया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं शेवटाक आशिर्वाद घेवंक आमचे तकले बागोवया दर एका मागणे फाटल्यान आमचो जबाब आमेन जातलो देव सगल्या देण्याची जोर तुमकां आपले कृपेन भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगल्या वर्सां सूर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं तोच देव तुमचो भावार्थ तीर करूं तुमचो बरवंसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणिकायेन वाडलेल्या प्रिती मोगान पेटोवं तोच देव तुमची कामां आनी सगलें तुमचें जिवीत शांतीन चलोवं तुमच्या मागण्यांक सदांच कान दिवं आनी सासणाच्या जिविताक तुमकां पावोवं आनी सूर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवू आनी तुमचे सवें सदां आसूं वचून यात मागण्याचे दिनवासनेचे आनी सेवे चाकरेचे मनशां जावं क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा बाबा भयणीनो आज आमी कलेक्शन ट्रे भोंवडावंक ना तुमचे मुखार थंय 2 दान पेट्यो आसात वेता आसतना तुमचें कलेक्शन ते दान पेटीन तुमी घालचें म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता देव बरें करूं
faqat amchi askarimu zonakam kanu samanu besaukai kidon katan sokushami sotas diva besaukai kidon sokushami diva could be born inside me. Ami तुझे उसको भूली गोतारी के बाए आपका तुझा मेरा समा सोना could be born inside me. Ami तुझे उसको भूली गोतारी के बाए आपका तुझा